नमस्कार, येवकार तुमकां काउंटडावन टू काउंटिंग ह्या कार्यावळीन हब एनकाउंटर ह्या कार्यावळी खाली आमी ही मुलाखत तुमच्या मुखार हाडटा आनी आज असो आमच्या मुखार सोयरे आसा जांकां आमी खूब वर्सां उपरांत म्हटलें जाता तांची मुलाखत घेता ते म्हणजे मिकी पाचेको, आदले पर्यटन मंत्री जे सध्या एनसीपीच्या टिकेटीचेर नुवेच्यान लढटा. सो आमी तांकां विचारतले की एनसीपी खरीच सिरियस आशिल्ली आनी मिकी स्वता सिरियस आशिल्लो काय ना. तो देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. तू सिरियसली नुव्यान लढला काय? बिकॉज ऑल द टायम तू म्हणटाला आपूण बाणावलेर आसा म्हणून आनी तुवें सांगिल्लें की आपल्याक नुवें नाका म्हणून. सो पूण तूं नुव्यान लढलो. सिरियसली म्हणजे माझे दर एक इलेक्शन हांव लढटा तो सिरियसली लढटा न्हू. पूण तूं हे वाटी बाणावले सिरियसली लढपाक. बाणावली म्हणजे कितें जाता, तो पयलींच बाणावली मतदारसंघ आहा तो म्हाजो पयलींचो मतदारसंघ. थंयसर हांव 4 फावटी निवडून येयलो, 3 फावटी आनी 4थी फावटी हांव हांगासर नुव्याक वचून निवडून येयलो. सो म्हाका जे म्हाजे पयले बरे कार्यकर्ते आशिल्ले ते जावं बरे मागपी आशिल्ले ते हॉस्पिटल इंडस्ट्री हेणी म्हाका फोर्स केलो परत बेनावली यो म्हणून. आनी त्या पासून हांवें बेनावली डिसिजन घेतलें बेनावली वचपाक. आनी ह्या नव्या मतदारसंघान कोणाक काँग्रेसान तर कोणाक बरे युथाक बरे वावुरपी मनशाक दिले जाल्यार ताका तेको दितलो म्हणून आहलो. हें म्हाजें डिसिजन आसलें. पूण मागीर काँग्रेसाच्यो शिस्ती आहा त्यो चेंज जाय तोच आहा न्हू. सो आय डिसायडेड म्हाजे म्हाका जो वोट आहा म्हाजो कास्ट करपाचो त्या लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं परत हांगासर नुव्या यो. आनी इट इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी, लागीं पडटात. हय. ओके, हे सगळें विचारचे पयलीं एक आमी प्रश्न सगळ्यांक विचारता. तुजे आतां 10 तारखेक कोणाक कितले सीट येतले अशें दिसता तुका? स्टार्ट विथ युअर ओन पार्टी. एनसीपीचे कितले येतले? एनसीपीचे आमी 4चे 12 भितर 4चे आमी चडशे लक्ष घातल्या. एक दाबोली, नुवें, वेली आनी नावेली. 4 येता म्हणटा तूं? 4 येता म्हणजे एटलिस्ट 3चेर म्हाका तर होप आहा. 3चेर होप आहा तुका? 2 तर सारके कन्फर्म आहा. तिसरो तर 2 सार कन्फर्म आहा? कन्फर्म. तुजो कन्फर्म आहा? म्हाजें तर सीट कन्फर्म आहा. ओके. आनी बाकीचे? आमी वेलीचें सीट आहा. बाकीचे पार्टीचे कितले येतले? बाकीच्या पार्टीचे पळय आतां बीजेपी कितले काडटले कोण जाणा. म्हाका दिसता बीजेपी एटलिस्ट 14-15 तरी पावतले. 14-15? 16 हेजेर आसतले. आनी तुजी फॉर्मर पार्टी जातून तूं 1-2 म्हयने उरलो? ना, काँग्रेस हांव नको. ते 10चेर पावता जाल्यार डबल डिजिटाचेर पावता जाल्यार हांव नको. तू सिंगल डिजीट म्हणटा? म्हाका दिसना कित्याक तेंचें. ह्याच खुर्चेर बसून पयर गिरीश चोडणकार म्हणटा 24 ते 26 24 to 26 सीट्स. गिरीश कितें उलयना. गिरीशान पयलें आपणें इलेक्शन लडोन जिखोवन दाखोवंक जाय न्हू. इलेक्शन ज्या मनशाक इलेक्शनाक कोत्ता ताकाच खबर आसता. गिरीशाक संवसाराचें खंय खबर आहा तर. गिरीश सारको जाग्यार आहलो जाल्यार काँग्रेस आयज त्या जाग्याचेर आसची नासली न्हू. हांव तरी हें तरी म्हणटा नासलो सिंगल डिजीट येता म्हणून. गिरीश तर सारको दोनी पांय सारके एकठांय धरून रावलेलो जाल्यार तेन्ना म्हणूंक जातालें बाबा काँग्रेस 22-23 येता म्हणून सांगताले आनी हांवूय मान्य करतालो. पूण जेन्ना गिरीशाचे दोनी पांय सेपरेट आहा तेन्ना अशें जावपाक पावलें. बरें, ते गिरीशाचो एक पांय खंय आहा असो दिसता तुका आनी दुसरो पांय खंय आहा? गिरीश एक पांव आलोयत रावता न्हू. खंय आलयता पाट पडटा पळोवन आतां एक डिसिजन सी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून एक बरें सारकें एक डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें. एक पार्टी आतां बारीक लोकल पार्टी थोडी ती नॅशनल पार्टी, एक ओपोजिशन लिडर आहा ते ओपोजिशन आहा ते सेंटराक. सो एक बरें डिसिजन घेवपाक जाय, फर्म डिसिजन घेवपाक जाय. ही सगळी खिचडी करून घेतल्या तेणी आनी पळोवन आतां सगळे ओजोवर हाडल्या, सगळे कर्नाटकांतले ओजोवर हाडल्या कडल्यान तेणी गुंडूरावान. आनीक दे हॅड अ गूड बॉल ऑफ टायम हियर. सुस्त ऑब्झर्वर सगळे कर्नाटकांतले सगळे. सो ताका तूं सिंगल डिजीट दिता काँग्रेस? म्हाका दिसना. सी लोकांनी वोट मारतना चिंतून मारला ही फावटी. सी इट्स नॉट दॅट पीपल डिडंट हॅव ऑप्शन. लोकांक ऑप्शन आसले सारके. म्हाज्या नुव्या मतदारसंघाक आमी 8 कॅन्डिडेट आहले. लोक दर एक मनशाची वेगळी वेगळी विचार आसता
आनी ते विचारून लोक वत मारता न्हू. सो हे सारकें आसत काँग्रेस सारकें सी लोकांक जाय चेंज जाय आसली. हे पावटी लोकांक चेंज जाय आसली पूण हेंच्यो हरकत काय करून काँग्रेसाच्यो लोकांनी वत मारूंक ना तांकां. तांणी कोणाक मारले वोट BJP? मारसी दर एकल्याक हक आहा तेजो वोट मारपाक. कोणाकूय जर मारूंक ना न्हू. ताका इंडिविज्युअली कोण बरो लागलो कोण बरो दिसलो कोण मनशाक सांगा ताका रावता तेणें लोकांनी मारली तशी अशें. आम आदमी पार्टी कितले येता? आम आदमी काडचे काड एक 2 मॅक्सिमम. 2 दिता तूं तांकां? 2. बाणावले बाणावलेचो पॉझिटिव्ह आहा न्हू. दिता. दुसरो कुट्टरे? कुट्टरी ना मे बी स्लायट चान्सीस इन नावेली. नावेली. बाकीचे ना. तुगेले हरशी म्हणून आलेमावा कडेन बरें पटना सो तूं दोनूय सीट काडून ताका दिला. ना तुमी बारीकचे तुमी विचार करून पळयात. इट इज नॉट बिकॉज आय डोंट गेट अलॉंग विथ हिम. इट्स नॉट दॅट. आमी सारकें आहा तें उलयता न्हू. लोकांकूय ऑप्शन आहलें. सो शी दॅट आप कॅन्डिडेट हू बीन देर लास्ट जिल्हा इलेक्शन एंड शी कंटिन्यू वर्किंग दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या हेजेर उलयता. आनी त्या हाजेर उलयता. सो आतां आपाक 2 दिता तूं. TMC काडचे काडून एक तशेंच आहा न्हू. सिट्युएशन तसो आहा. 1 2 1 2 3 मॅक्सिमम 3 दिता तूं? मॅक्सिमम कित्याक सिट्युएशन गेज करूंक सारकें मेळना. सिच्युएशन. सरकार कोण घडयता? सरकार आमी आसतले न्हू सरकारान. BJPनूय गेल्यार तूं आसतलो? ना BJPन म्हणून न्हू. म्हाजें आतां सद्याक म्हाजें एक वेगळोच मायंड आहा पूण सरकार खंयचो करतलो हांव जाणा. त्या मागीर 10 तारीख करुया. तेज्या पयलीं सांगपा ना? आमी कावंट डावन करता आमची इंटरव्यू सिरीजूच तेज्या खातीर की लोकांक हो कळपा जाय की बाबा मिकीक कितें दिसता. मिकीचो जजमेंट सारको आसलो काय ना. मिकी जायन ते तसोच करतलो. कितें आहा तें आतां हे पावटी एक बरो ऑप्शनूय मेळलो म्हाका. हांगासर काँग्रेसा सांगा रावलेलो बांदून व्हरपाचो आनी तें सुदरोंक ना. ते काँग्रेस पक्ष म्हणटा ते सुदरता. हांव आय वॉज गिवन डिफरंट पिक्चर बरें झूम करून पिक्चर दाखयलें म्हाका काँग्रेसान ही पावटी. तूं कर्नाटका म्हणटा तूं दिनेश गुंडूराव म्हणटा पूण त्याच दिनेश गुंडूरावान तुका व्हरून दिल्ली वचून एडमीट केलो काँग्रेसीन. पूण ताका आतां तें सांगता न्हू तेंची सिस्ती आहा चेंज जावंक ना. तें तशेंच आहा. हांव सोदपलो तें चेंज जातलें बरें चिंतलें फुडाराक कितें करपाक. पळयना तुमी लास्ट मिनटाक तिकेटी कश्यो दिल्यो कोणाक दिल्यो कश्यो दिल्यो. तूं रागार तुका टिकेट दिवना म्हणून? ना कितें आहा तेंच मेळता न्हू तुका. हांगार कितें बरयलेलें आहा सॉफ्टवेअर आहा तेंच मेळता न्हू तुका. टिकेट दिल्यार तूं खूश आसता आसलो. तूं हांगा बसून काँग्रेस बरी सांगता आसलो. तिकेट दिली ना दिली इट इज नॉट दॅट. सी आमी चिंतलेलें बाबा सरकार एक बरें चेंज करुया वेगळे मनशांक घेवन बरें रावचें आनी सरकार पळोवचें. कित्याक आमी काँग्रेसाकूय चान्स दिवन पयलो त्या काळार 2005 2007 हांगासर सरकार तोच आशिल्लो आनी सेंटराकूय तोच आशिल्लो सरकार. आमी तांकां दिवन म्हणजे आय एम नॉट एगेन्स्ट द काँग्रेस पार्टी आय एम एगेन्स्ट द पीपल हू इन द पार्टी. लोकल वयर दिल्ली आहा ते कितें जाता दिल्लीचे तांकां हांगासरली म्हायती आहा. दिल्ली ना न्हू बट दीस पीपल आर मिसगायडींग देम completely misguiding. You were saying all this while we have seen your statement की आपल्याक बाबा दिल्लीच्यान अपॉइंट केल्लो हा. See it is there but then हे आतां तूं सांगता तुका हे तर मिसगायड करता वयर बाबा एका तिकेट दी जाल्यार आनीक 5 जाण वयतले 5 जाण ओपोज करता म्हणून. सी तांकां जाय 5 जाण तांकां एकटो जावो अशें म्हटलें की मिकीक तिकेट दीत जाल्यार 5 जाण पार्टी सोडून 5 जाण कोण 2 जाण करता ओपोज करता 3 जाण ओपोज करता ताका. सो इवन दॅट सी आतां ते कोण BJPतले सुटोवन पासून काँग्रेसान येयल्या तेणी लागून म्हाका भितरल्यान सावन ओपोज केला. सी प्रॉब्लेम इज नॉट अबाउट अ टिकेट. अ प्रॉब्लेम इज द मिकी. मिकी दे नो दॅट दे कांट बँड मिकी. सी ते सांगता ते आयकोंक हांव ना न्हू. हांवूय सिनियरूच न्हू. हांवें 20 वर्सां काडलीं पॉलिटिकान. सो हे आतांचे कोण येयल्या ते नवे न्हू पॉलिटिकान न्हू आनी हांव कित्याक बँड जातलो हाका. ताका लागून तुका टिकेट दिवन
Even for that matter, Digambar also knows that I will never listen to him. See, दिगंबराक कितें आहा ताका खबर आहा बाबा हांव खंयसर जाता तेजो राग घेवन आहा म्हणून आतां राग केन्ना म्हाजो केन्ना वयचो ना न्हू. You remember in 2010 he made a statement when he was chief minister that he is having a clinching evidence against me, okay, that regarding the Nadia's issue, okay. After that, all these raids, ED, CBI, crime branch, income tax, it was same government, no, Congress government, no. Digambar was the chief minister. मग तू त्याच काँग्रेसीक जॉईन जालो जेणे तुका स्वतायलो म्हणटा तू. तुवें एक सजमन धरूंक जाय. It was my bad luck. सी म्हाजें म्हणणें आसली कितें पयस सावन कोण पळयता न्हू तुज्या हांदार हात घातलो जाल्यार ताका पयस सावन कितें दिसता बरें हांदार हात घालून बरे फ्रेंड बसले म्हणून. सो हांव जाणा आसलो हांदार हात घालून ताजो गळो कसो चिडूंक जावो तो. तू गळो चिड्डुपाक काँग्रेस जॉईन जातालो. तो ओपनली कन्फेशन करता की आपण दिगंबरा काबार करपाक काँग्रेसीन गेलो. दिगंबराक कोण चीफ मिनिस्टर जावपाक दिता तर अजुनूय ना. आतां दिगंबर चीफ मिनिस्टर जाल्यार तूं सपोर्ट करना. कोण दिगंबराकू हय म्हाजें कमिटमेंट आहा न्हू ते दिगंबराकू चीफ मिनिस्टर पिसो जालाय. आतां कोण तुका काँग्रेसीक सपोर्ट केला जाल्यार कोण सीएम जावचो असो दिसता. पळय जिखतात कितले जावन पळया न्हू. जिखले अशें धरया तें आतां चलोवचें न्हू आमी. हांव म्हाजें चलयता हांव जिखतलो म्हणून तेच तुका टायम मेळपाना 10 तारखेक. आमी हेज्या पयलें सरकार केल्या कितले आनी घोडल्या उडयल्या कितें तुमकां खबर आहा. 24 वरांनी भितर पासून सरकार उडयलेलें आहा आमी. सो आतां अजून सेम मिकी की पळय म्हाजें तें मातसो मॅच्युअर्ड मिकी. मॅच्युअर्ड एक गोश्ट पूण हें आमी आतां तेणें कितें चिंता तें चिंतून करूंक जाय सारकें. सो आमी जिवितान मिस्टेकी केल्या आनी आमी रिग्रेट जाल्या मिस्टेकी करून. तुजें युअर इम्प्रेशन इज ऑल्सो अबाउट मिकी म्हणटा कोण तरी म्हणटा की तो बिचाचेर गाडी व्हेले कोण तरी ताका शूट केले तू बाटली घेवन ताच्या फाटल्यान धांवलो. दॅट कायंड ऑफ इम्प्रेशन इज ऑल्सो देर अँड ऑल्सो युअर सिरियस इम्प्रेशन इज ऑल्सो देर की बाबा एज अ टुरिजम मिनिस्टर. तुमी पळोवंक जाय बाबा एक लायफ आमी तशें जियेल्या बरें. आमी खंय आहा भायल्या जाल्यार तरी आमी गोंया मरे बाबा. आमी गोंयांत आमच्या गोंयांत तर आमचे सुसेगाद भोंवचे ना जाल्यार खंय भोंवतले आमी लोकांच्या देशांत. आय वॉन्ट टू आस्क यू नाव दिस वर्जन ऑफ मिकी इज अ बेटर वर्जन ऑफ मिकी म्हणजे मॅच्युअर्ड वर्जन ऑफ मिकी. ऑफकोर्स मॅच्युअर्ड आमची भुरगीं म्हाजी भुरगीं जालीं आतां 17-18 वर्सांची भुरगीं जालीं बरोबर. सो लायफ ना न्हू पयलींच्या. आतां ओके वील फायंड मे बट एक कमिटमेंट की दिगंबर फाल्यां सीएम जाल्यार आय एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट. अरे बाबा तुमी म्हाका सांगा आख्खे गोंयाभर खबर आहा बाबा जेन्ना दिगंबर चीफ मुख्यमंत्री आशिल्ले आमी 23 आहले 2007. एग्री विथ मी. जेन्ना हेणें 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां काडलीं मुख्यमंत्री म्हणून आनी 2012 परत आमी इलेक्शनाक गेले. गोंयचे परजेन ताका सिंगल डिजीट दिलो हेमनांदोर. तेन्ना पर्रीकरा खातीर जालें म्हणटा तो म्हणटा आय वॉज नॉट इनवॉल्ड इन मायनिंग आपल्या अगेन्स्ट हे सगळें केलें आनी पर्रीकर बिकेम लार्जर दॅन लायफ. पळय चोर केन्ना चोर म्हणटा ना म्हणिना न्हू. चोर केन्ना चोर. आतां तुमी म्हाका सांग आतां लुईस बाजीचो केस चलता जी फास्ट ट्रॅकान तिका स्टेटमेंट केलेलें आहा तो तेंचो तो जेई आलो तो वासू सुंदर आनी हवाला पयशे दिले ते सोन बिफोर मॅजिस्ट्रेट. हें फाल्सू ही फाल्सू जाता तो. सो नो दिगंबर बिकॉज दिगंबर सो आमी गोंयच्या लोकांक सोजमोबाचे दिगंबर सांगता ते गॉस्पल ट्रूथ म्हणून न्हू. मागीर तुका सीएम कोण जाय आतां हे सगळें पळया न्हू कोण निवडून येता ते पळया न्हू. पूण दिगंबराक हांव ना. बीजेपीचो सीएम चलता. तूं बीजेपीक कितें कितें म्हणटा तें पळय बीजेपीचे सीएम चलता म्हणजे तुमी पळोवपाक जाय पोस्ट इलेक्शन कोण खंयच्यान धांवतले सांगूंक जायना न्हू. कोण टिन्यान सुटोवन इने आतां हे एफिडेवीट दिला देवा मुखार कोणें सोपूत घेतला कोण आनी लोकांक हातान एफिडेवीट दिला. हे काँग्रेसाच्या मनशांक ताका सोपूत म्हणटा तेजो व्हॅल्यू खबर आहा. तुमकां विस्वास ना तुमी ताका टिकेटी दिता तुमकां ताका विस्वास ना. तुमी देवाची कोण रे. अरे आमच्या देवाची वचोन आमच्या क्रिस्तांव हांव धर्माचेर उलयना ना पूण वेगळे धर्मान वेगळ्यान आपलो धर्म राखोंक जाय सारकें ना. अरे तुमी आमच्या बांबोली फुर्सा कडेन वयता आनीक दिगंबर सोपूत घेता. अरे तो आमचो धर्म नकोच
तेजे पण देवळांनी घेतलं ताणें. ना हांव म्हणटा आमचे कॅथलिकाचे कोणें रोजार केलें, कोणें हें घेतलो, सोपूत घेतलो आमचे भाशेन, कोंकणी भाशेन आमचे, ओके, ती वेगळी गोष्ट. देवळांनी केलं म्हणजे आपण देवळान गेलो तूं कर तुज्या देवळान तूं वचून कर मरे, तुजे भाशेन सांग मरे तूं. सो यू डोंट बिलीव की तांणी जो कमिटमेंट दिला देवा हांकां कमिटमेंट म्हणटा, हांकां कमिटमेंट आहा, हे चोर मरे. दिगंबरा सारके चोर आनी एक दिगंबर सोडून बाकीचे उलयले. बाकीचेच पळय, ही वॉज पळय तुमी पळोवपाक जाय ओपोजिशन लिडर म्हणून आहा तो, बाय डिफॉल्ट म्हणून ओपोजिशन लिडर उरला तो. आतां जेन्ना 17तले दोग गेले, मागीर 10 गेले, 5 उरले, 5तलो लास्ट तो उरलो, समजलो तूं न्हू. ताका तर ऑपॉर्च्युनिटी मेवलेली, तोय रावतालो, तो रावनालो, तो बोन एडोन येयलो दिल्लीसान, समजलो तुमी न्हू. ताका आमी वळखता न्हू. जेन्ना 2005 हांवें सरकार उडयलो, हां, रातचे 1:30 पासून पारेकार ताका घेवन ताच्या घरा कडेन बसलो आनी तेणें सुपूत दिलो पारेकाराक, आपण तेजो दम बायपाक सांगता, आपण तुज्या सांगाता काय म्हणून. 1:30 वरांचेर रमादान पावलो. सो कसले सुपुताचे उलयता तूं खबर? बाकीचे सगळ्यांचे उलयता. दिगंबर दिगंबर ही वॉज सुपूत घेवपाक हेड कोण आहलो थंयसर? दिगंबर आहलो न्हू. सो हांकां पापाचे पापा आहा. विश्वास ना तुका? तेंचेर एफिडेविटाचेर बी विश्वास ना? तेंचे एफिडेविट ताका म्हाका सांग, त्या एफिडेविट हें आहा, वर्थ आहा? तुमी म्हाका सांगा, लॉफुली वर्थ आहा ताका? ते म्हणटा चिटींग जाता, फ्रॉड जाता. ना, तुमी म्हाका सांगा, तेणी एफिडेविट दिला ताका वर्थ आहा? बिफोर द लॉ ऑफ कोर्ट वर्थ आहा ताका? एटलिस्ट फर्स्ट टायम कोणें कितें बरोवन दिलें की आपूण वचपाना. तें पिश्यांक घालपाचें, वोटरांक पिश्यांक घालपाचें केलां, इतलेंच आनी कांय ना. लोक जाले म्हणटा पिशे तातूंत. लोक जावंक ना न्हू, जालेले जाल्यार कितले बसयले तेणी सिटां, सगळे लोक वोट मारतलो आहलो तेन्ना. 37 मारतलो आहलो लोक वोट न्हू. हांव कित्याक उलयतलो सिंगल डिजीट म्हणून न्हू. तुमी म्हाका सांगा, एका लोक पाती येता आनी दिगंबराक पाती येता लोक. तूं म्हाका सांग, ह्या मनशांनी मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां काडली. दॅट ही हॅज से फ्रॉम बिसायड मारगांव, कोणाकोणान खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी मतदारसंघान वचोन तेणें कोणाक कन्विन्स करून वता? तुमी म्हाका सांगा, दुसऱ्या मतदारसंघान वचोन ह्या मनशान कन्विन्स करून वता बाबा वोटां मारा म्हणून काँग्रेसाक? ना. बरें, एनसीपीचें सांग. एनसीपी एक म्हणजे सी यू हॅव टू एडमीट की मिकी पाशेको इज सो अनसर्टन की बाबा आज हांगा आसा म्हटल्यार फाल्यां हांगा आसतलो असो गॅरंटी ना. वी हॅव सीन युअर जर्नी रायट फ्रॉम BJP टू आमचो खंयचे ती गोवा सुराज, गोवा विकास पार्टी, देन NCP, देन काँग्रेस, NCP. सो हाऊ डू यू जस्टिफाय दिस? सी, तुमी एक मनान धरा, एक पार्टी जरी थोड्यो शिस्ती आहा त्यो पार्टीच्यो, त्यो लोकांक लायक जायना. यू एग्री विथ मी? यू वॉन्ट मी टू स्टील बी रिमेन विथ द पार्टी? NCP शिस्तीची दिसता तुका? ना, NCP शिस्तीच न्हू. की पळय, हांवें 2 फावटी इलेक्शन लढलो. 2 फावटी, 2005 बाय इलेक्शन इन बेनावली, 2007 NCPचेर. 2 फावटी हांव जिखलो. एग्री विथ मी? सी, दॅट पॉयंट ऑफ टायम वी आर अलायन्स पार्टनर्स. काँग्रेसी बरोबर आहले. आमी त्या सरकारान आशिल्ले सारकें. म्हाका सरकारान सुरक्षा दिलेली आहा घरा कडेन, पुलीस आहा, सगळे मंत्री आहा. सेंटराक काँग्रेस सरकार आहा. म्हणचे जाल्यार एक पत्राचेर एक बातमी येता, मिकी पाशेको टुरिजम मिनिस्टर, गोवा टुरिजम मिनिस्टर इनवॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. आतां म्हाका सांग, खंयच्या पेपराचेर, महाराष्ट्राक खंयच्या पेपराचेर जाता? आय वॉज प्रिपेर्ड फॉर दॅट. वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी, मिकी, दिस इज वॉट सम आर्टिकल कम. आय सेड ओके. गोंयचे पुलीस घरा कडेन येवन भायले एजन्सी येता, दिल्लीसान एजन्सी येता आनी घरा कडेन म्हाजे सिर घालता. आतां म्हाका सांग, सरकार गोंयांत तुमचो आहा, सेंटराक तुमचो आहा, तुमकां तो आमी तुमच्या भितर मंत्री आहा मंत्री मंडळान, आनी आमकां येता तुमी आतां रेड मारता. अरे एटलिस्ट तुमी प्रोटोकॉल तरी सांबाळा मरे. तुमी प्रोटोकॉल सांबाळा मरे तुमचें. को सरकार चलता? तुमी कशे म्हाका तुमी मंत्री दवरलो? यू वर टार्गेटेड. हांव यू वर टार्गेटेड ट्वायस.
अकॉर्डिंग टू यू नो अगेन इन नाडिया केस यू आर टार्गेटेड. नादिया केस बी एक गोष्ट बरी जाली. तितून भितर मागीर ईडी लायली, मागीर तितून CBI लायले, मागीर क्रायम ब्रांच लायलो, इन्कम टॅक्स लायले, मागीर कंटिन्यू लायले. कितले एक 3-4 म्हयन्याक म्हणल्यार तुमी 4-5 रेडी मारता, हें कळ्ळें. कोण टार्गेट करतालो? ते दिगंबर आसूंक ना तरी. तूं मुख्यमंत्री, दिगंबर मुख्यमंत्री आशिल्लो, तेका खबर ना आतां गोंयांत राज कशें चलता तें तुका खबर ना. बाबा भायली एजन्सी, दिल्लीसान एजन्सी येता आनी रेड मारता, तुका खबर ना. पुलीस खात्याक खबर ना. आमी त्या ह्या मंत्रिमंडळान आमी मंत्री आहा, घरा कडेन सोबत ते पुलीस आहा, म्हाका सुरक्षा दिलेली आहा तुमी, आनी तुमी बास भरून पुलीस धाडटा आनी रेड मारता घराक 3 फावटी 4 फावटी. कितें वखणां जालीं. सो सामकें एडमिनिस्ट्रेशन फेल, तें करून दिलें. आनी लोकांनी मागीर तेन्ना हे 23 आहले ते सिंगल डिजीट केलो. आतां तुमी म्हाका सांगा, आतां काँग्रेसान एनावन्समेंट कांय करूंक ना बाबा तेंचो फुडाराक कोण मुख्यमंत्री आसतलो तो. पूण तेका घेवन एकलो उरलोलो, तेका मडगांवचो आहा तेका घेवन भोंवले न्हू ते. सो लोकांक इम्प्रेशन दाखयलां कितें फुडाराक मुख्यमंत्री हो आसतलो म्हणून. कोण दिगंबर हूज फेलियर अगेन. लोक कित्याक वत मारतलो? आतां तूं एनसीपीचे हें कितें स्टँड कितें? हांव तो प्रश्नाचेर तुवें सांगलें म्हाका की कोण खंय वतलो तें खबर ना आपल्याक आनी आय विल डिसायड द रायट टायम. इज इट? एनसीपी तूं तरी एनसीपीन उरतलो? हांव एनसीपीन रावतलो. हांव खंय वचना. आनी सोडपाना? ना 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 हांव एनसीपी कित्याक रावतलो? 5 वर्सां तरी सोडपाना? ना 5 वर्सां आमी रावतले. आतां आनी कितें खंय वचपाचें कितें आहा तर. आमी त्या टायमार आमी पळय 2000 आमी 12 कित्याक सोडले एनसीपीक? सी त्या टायमार म्हाका मातूय तेंको मेळूंक ना. सेंटराकूय सरकार एनसीपी काँग्रेस आशिल्ले, हांगासर म्हाका मातूय इतल्यो रेडी मारल्यो म्हाका कोणेच म्हाका हेल्प करूंक ना. आय फॉट ऑल दीस केसीस बाय माय ओन. मातसो पयलीं एनसीपी जॉयन जाल्लो तूं जाल्यार चर्चिल आनी तूं एका पार्टीन आसता आसले? ना तशें आसना. एनसीपीन आसलो तो? चर्चिल तेजो सर्कमस्टन्स चेंज जाले न्हू मागीर. तूं एनसीपी जॉयन जालो कारण चर्चिलान सोडलें म्हणून? पण चर्चिल आसलें म्हणून आमी वचोंक ना न्हू, नाल्यार हांव पयलीं रावतले आसले एनसीपी बरोबर. इवन लास्ट टायम देर वॉज ऑफर टू कम बॅक टू. चर्चिल नाका तुका? तर तूं गेल्यार दिगंबर आनी चर्चिल हे दोग जाण सोन पॉलिटिकल. तुमी पळयलां, तुमी ओवर द पिरियड तुमी पळयलां आसतलें चर्चिलाचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें आहा तें, तेगे पॉलिटिकल कितें कशें आहा तें तुमी पळयलां. आनी लोकांकूय खबर आहा. ओके, आतां दिगंबराचें उलयत जाल्यार आमी आनी उलोवन फायदोय ना तेंचो. आमी आतां सद्या तरी आमी एनसीपीन आहा. सद्या एनसीपीन आसा आनी आसतले एनसीपीन रावतले. बरें, आमी हाजे घेव नुवेचे घेवया आतां. जाल्यार नुवे हूज युअर नियरेस्ट पॉलिटिकल कॉन्टेस्टंट देर, म्हणजे नियरेस्ट लागीं देर वील बी बिग गॅप बिटवीन मी एंड सेकंड म्हाका दिसता इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाबाशान. मातशें तितलो लागता म्हाका म्हाजे भाशेन. बाबाशान बट गॅप आहा. आनी आलेक्स इग्वेराक मेजना तूं? ना, ते दोगूय तेंगून आहा वयर सकयल. दोगी एकठांय येवन सेकंडाक आहा? काँग्रेस थर्ड आसतले. काँग्रेस चड आसा. आलेक्स टीएमसी बी मेजना तूं? ना, सी टीएमसी म्हाका आप ते म्हाका दिसना. गेले ती पावटी आपान तरी गेले ती पावटी कितें जालें, आप आनीक एनसीपी आहले. सो तेणी दोगांयनी म्हळ्यार 6,500-7,000 वोट काडलो. तो 7,000 वोट काडलो तो म्हाजो काडलो न्हू लास्ट इलेक्शन. ते आतां तुका येतलो? लास्ट इलेक्शनाक म्हाका त्रास जाले न्हू. सी एनसीपी आहले, तेणें 3,500 काडले. मागीर आपान 3,500 7,000 सुमार तेणीच काडले. सो म्हाजे गोवा विकास पार्टीचे तेन्ना. सो एनसीपी इज फायनल फॉर मिकी पाशेको? हांगासर म्हाका आतां हे पावटी म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. एनसीपी वाडयतलो बी काय आपूण आमदार जालो आनी सोंपलो? ना 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 ना, एनसीपी पळय ज्या पक्षांनी आमी भितर सरले आमी सदांच पार्टीक वयर काडपाक सदांच ट्राय केल्या. आमी आतांच परी आहा एनसीपीन एटलिस्ट फुडाराक तरी 7-8 सिटां तरी काडूंक शक्य आसतली फुडल्या इलेक्शन. पार्टी एक मनांदर म्हाजे एनसीपीचे लिडर ना, म्हाजी तेंच्याशी रिलेशनशीप कालची पडची न्हू. 2 शेंकड्यांची आहा. आय डोंट नो इफ यू रिमेंबर शरद पवाराची आनी म्हाजी रिलेशनशीप आहा
ती 1999 आहा. हय पयलीं पण आमी तुमकां खबर आसतली आमी ताका हिंगासून सिद्धार्थ गोवानसान आमी सावथाक घेवन येयले. आमी बरे बसले मार्टीन कॉर्नर बरें जेवण जेयलें आमी. त्या काळार आमची एक बरी रिलेशनशीप आहा ते कडेन जावं प्रफुल्ल पटेला कडेन. सो ती आयज पासून ती म्हजी रिलेशनशीप ते कडेन आहा. ती उरतली ना ती आहा आनीक सदांच आसली. इवन आय वॉज इन अदर पार्टी बट आय वॉज ऑलवेज इन कीप इन टच एज सदांच फोन करताले केन्नाय फोन करून खबर घेता. सो सध्या तूं एनसीपीच्या मोगान आसा पळयत जाल्यार एनसीपी नॉस्टॅल्जिक जाल तूं. द मिनट आय एम इन द पार्टी आय एम बाउंड टू रायट. ओके थँक यू व्हेरी मच. एनीथिंग एल्स दॅट यू वॉन्ट टू से? आतां पळोवया न्हू 10 तारीख जाल्या उपरांत पळोवया कितें जाल्यार बरें लोकांक आमी कितें जाल्यार बरें करून दाखोवपाक जाय. 5 वर्सांक तरी फुडलीं 5 वर्सां आमी फुडलीं तर 5 वर्सां तरी बरी हें येता ती काडीत जाल्यार लोक आमच्या सांगात रावतलो. आनीक हांव उपकारी लोकांचेर नव्या मतदारसंघा लोकांचेर सी देर वॉज अ ऑप्शन बट पीपल प्रिफर्ड मिकी. इतलें तरी जाणा सायलेंट जिल्लो वोट जाला नव्या मतदारसंघान तो मिकीक आहा म्हणून इतलें तरी जाणा. सगळ्या मिकी बरोबर म्हाका 14 दीस मेवले आनी आय मेड अपसेट डावन द होल थिंग इन 14 days. ओन्ली 14 days. बट माय फॅमिली स्टूड बाय मी. कितें जाता थोडे म्हाजे फ्रेंड आहा बरे मागपी आहा बऱ्या टायमार सगळे आहले बऱ्या टायमार. आमी 15 वर्सां काडलीं 4 फावट मंत्री जाले सगळे बरे टायमार सगळे आहले. पूण म्हाज्या बॅड टायमार न्हू थोडे बरे रावले सारके. गट रावले तुजे तितून एक लिंडन रावलो. म्हाजी फामील म्हाजो चलो 17 वर्सांचो तेणें कॅम्पेनींग केलें. म्हजे बायलेन कॅम्पेनींग केलें. घरांनी भोंवली ती. सो म्हाजी ही जीत तर असत तर थोड्या मनशांक वयतली जे म्हाज्या बॅड टायमार म्हाज्या सांगात रावले ते. देव बरें करूं. तूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले मिकी पाशेको. ते म्हणटा की आपूण नव्या मतदारसंघान जिखता आनी तांच्या मदीं जो डिफरन्स आसतलो तो सेकंड खूब गॅप आसा म्हणटा आनी तेजे सकयल बाबाशान आनी काँग्रेस बाबाशान आनी काँग्रेस पूण आपूण जिखून येतलो म्हणटा. आनी हय ते जीत म्हाजी खणें व्हरना देवान व्हरत जाल्यार ना ते देवान दिल्या म्हाका ती जिखपा दिला. आनी आपूण निवडून आयल्या उपरांत मागीर कोण सरकार करतलो ताजेर डिपेंडंट आसा म्हणटा. आपूण कोणाक सपोर्ट करतलो तो दिगंबर कामत आपल्याक नाका. रिपीट करता फाल्यां मागीर म्हाजें उतर न्हू दिगंबर कामत नाका. आय एम रादर दॅन स्टेइंग ऑपोजिशन. ताजे परस ऑपोजिशनान बस. तुमी एक मनान धरा दिगंबराक चीफ मिनिस्टर जावपाक दिना तो दिना. कसोच जावपा दिवं. हांवें 2002 सोनिया गांधीक सांगून येयलोलो जेन्ना फर्स्ट टायम आय कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी. हेंच म्हाका कहें दिल्ली दवरलो काँग्रेसाची तिकेट दिता म्हणून 2002. आतां एक सांगून येयलोलो मॅडम धन्यवाद म्हणून पूण आय मेक शुअर दॅट काँग्रेस वॉन्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट म्हणून. आतां तूं काँग्रेसीक धन्यवाद म्हटला. आतां हय ना म्हाका पळय फाल्यांची सर्कमस्टन्स चेंज जावपाक शक्य आहा. तेन्ना आमकां जाय तशें करपाक मेवलें. आमकां जाय ते मुख्यमंत्री आमकां जाय तशें सरकार गोंया प्रोजेक्ट सरकार दिवपाक मेवलो जाल्यार आमकां ऑपोजिशन जाल्यार धन्यवाद म्हणपा ना. धन्यवाद म्हणजे म्हाका वेगळो धन्यवाद ना असले मनीस नाका न्हू म्हाका. हे चोर मरे. देव बरें करूं. तुमी पळयतात हब एंड कावंटर काउंटडावन टू काउंटींग ही सिरीज आनी तुमी पळयतात आमकां www.goanewsup.com. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा. प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रशांत देशपांडे मेंटोड goabalin.com. कीप वॉचिंग.